कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। बऱ्याच जणांना दिसता कितें खबर आहा, नोकऱ्यो मेळटल्यो काय ना आमकां चिंता आसा। आमकां चिंता आसा ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यार तांची चिंता आसा। आमकां चिंता आसा 10वी फेल जावन जो घरा कडेन आसा पळय न्ही ताची चिंतेची चड चिंता आसा। कारण तेका बाबड्याक खंय आपली नोकरी व्यवस्थित मेळटली काय म्हणून जो कोण तरी 8वी आसतलो 10वी आसतलो आमी सरकारान ठरयलां की फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात जे तुम्ही म्हणटले की तुम्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केले, हय पुराय देशात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीच्या बेसिसाचेरूच नोकरी भरली वयता। एक तर गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसतलें। कॉम्पिटिटिव्हनेस जो आसा पळय वो आसपाकूच जाय। जो हुशार आसा जो शिकता तो शिकपाकूच जाय, पण त्याच्या बरोबर उरलेल्यांचे कितें करतले काय म्हणटले तुमी? हय उरलेल्यांकूय आमकां नोकऱ्यो दिवपाक जाय, हांव ना म्हणना, उरलेल्यांकूय नोकऱ्यो दिवपाक जाय। आणि माझे तर म्हणणे आसा जो नोकरी करपाक सोदता पळय न्ही त्या प्रत्येक भुरग्याक एक तर नोकरी मेळपाक जाय नाजाल्यार त्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक जाय, हे माझे काम। आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसा, PWD सोसायटी आसा, WRD सोसायटी आसा, हाजेर वेगवेगळ्या पद्धतीचे हे बारीक जॉब जेची आमकां खरी चिंता आसा, ज्या बारीक फॅमिली जेन्ना आमी वचून पळयता, कोण तरी इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतलो, या MTS म्हणून आसतलो, जो कोण 8वी फेल जाल्यार तेकाय 15-20 हजार रुपयाची नोकरी जी आसा पयली, सेक्युरिटी गार्ड आसतलो, हाऊस किपिंगान आसतलो, ही तेकाय मेळपाक जाय। आणि हे खूप जण तुम्ही मान्य करतले। एकदा ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकलेलो खंय तरी तेका बऱ्या बँकेत आणि बऱ्या जाग्यार नोकरी मेळूंक शकता, पण तेजी पेक्षा चड चिंता आमकां ह्या भुरग्याची आहा, ह्या मनशाची आसा। आता त्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान फुडल्या 2 वर्साच्या भितर 4000च्या पेक्षा चड नोकऱ्यो आम्ही फक्त ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात काढता आणि 100% एका मतदारसंघात 300 ते 400 नोकऱ्यो ज्यो आहा एकाच मतदारसंघात ऑन एन एव्हरेज। आणि म्हणून बऱ्याच जणांना कितें दिसता खबर आहा, प्रत्येकाक नोकरी दिवची ती फिक्सच नोकरी दिवची म्हणटा तो डायरेक्ट। म्हाका संवय जाल्या आतां हांव पळयता अरे ह्युमन रिसोर्सान आज इट एट पार विथ द गव्हर्नमेंट, एट पार विथ द गव्हर्नमेंट। जे पयरच्या बजेटात तुम्ही डिक्लेअर केल्या उपरांत थंयसर ताची सॅलरी सुद्धा म्हणजे आमी इक्वल हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। फक्त इतकेच आसा, इट इज अ कॉर्पोरेशन, म्हणजे ताका तुजो ESI आसा, PF आसा, पेन्शन आसा, तुजो एन्युअल इन्क्रिमेंट आसा, तुजी मेडिकल लीव आसा, तुजी मॅटर्निटी लीव आसा, इन्क्लुडिंग 6 म्हयने मॅटर्निटी लिवूय दिता आमी। पण प्रत्येक जण कितें करता खबर आहा, आमी सगळे कार्यकर्ते बसता म्हणून हांव मुद्दाम उलयलो, एप्लाय करता आसतना परमनंट जॉब येयला पळय न्हू तेकाच एप्लाय करतना आमदारा कडेन दिता। अरे टेम्पररी आसलेलो भुरगो सुद्धा म्हणजे जेन्ना आमी ह्युमन रिसोर्सान आसताले PWD, आतां PWD सोसायटीत नोकरी आयल्यो, पण बरेच जाण खंय दिता परमनंट लेजिस्लेचर सेक्रेटरीटान ते बाबडे 8-10 वर्सां जाले थंयसर 10-12 भुरगे आसात। ते 8-10 वर्सांनी परत थंयसर खंय तरी परमनंट ताका नोकरी मेळपाक लागतली। हे हांव इतक्या खातीर सांगता की खूप जण आसतले सातत्यात आमदार म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर, मंत्री म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयता की आमी भुरग्यांच्या बाबतीत कितें करतले। हय आमी इवन दो प्रायव्हेट रिक्रुटमेंट जे आसा काही कंपनींनी म्हणजे बरी सॅलरी दिवपाक लागला, आमचो तर चल्ला की आमी सिंगल ऍप सुरवात केला आणि प्रायव्हेट कंपनींनी सुद्धा एट पार सॅलरी दिवपाक जाय ह्या विशयाचेर आमी काम सुरवात केला। म्हणून हांवें म्हटलां की आणि दुसरी गजाल, आता गव्हर्नमेंटात जर नोकरी करतले आसत जाल्यार प्रायव्हेटांतलो एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी। म्हणून एक वर्क कल्चर गोंयांत निर्माण जावचो म्हणून तर म्हणजे प्रत्येकान ग्रॅज्युएट जालो काय बेकार रावचो न्ही, तेणे इधर एप्रेंटिसशीप करची किंवा प्रायव्हेटांतूय वयचो, ताची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ही ताका कंपल्सरी आसतली। म्हणून तो आयज कामाक वचूंक लागलेलो आसा। एक बरो वर्क कल्चर, कॉम्पिटिटिव्हनेस हो सगळ्यांच्या मदीं क्रिएट जावचो म्हणून आमचे सरकार सातत्यात म्हणजे बाकीच्यो आसतल्यो LDC आणि हे सगळ्यो फुडल्या 5 ते म्हणजे फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 5 ते 7 हजार नोकऱ्यो ह्योय वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो येतल्यो, ह्योय कॉम्पिटिटिव्हनेस आणि ह्याच्या निमित्तान वयतले। पण आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करप हे म्हत्वाचें आसा। आमी पळयता की आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करपा खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी म्हणजे विथ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इधर EDC आसतले, PMEGP आसतले,
किंवा आमचे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज हांच्या मार्फत आसतले. मुद्दामून म्हणजे रोहनान भितर उल्लेख केलो की आमचे सरकार 4 पिलराचेर चलता. एक जेका आमी युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण म्हणटा. आणि सदोदीत ह्या 4 जाणां खातीर आमी रात आनी दीस काम करीत आसा. आणि हे काम करता आसतना तुम्ही मुद्दामून पळयात म्हणजे मोदीजीचे विजन स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग जेका आमी म्हणटा तो युवक तरणाटो ताका आनीक तो अपग्रेड जावचो म्हणून ITआत आमी हॉस्पिटॅलिटी नावाचे नवीन कोर्स सुरू केले. ड्युअल डिग्री सिस्टम आमी गोंयांत हाडली जेणे करून कॉलेजीक भुरगो वयतलो ITआत वचून त्यांनी एडिशनल आपली सर्टिफिकेट्स घेवची आणि भुरगो माय भारत ह्या पोर्टलाचेर फाटल्यान म्हज्या बरेचशे युवक आसात. माय भारत हो पोर्टल डावनलोड करात. म्हणजे मोदीजी हे कंटिन्युअसली म्हणजे वेगवेगळ्यो करियर ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या माय भारत पोर्टलाचेर आसा.